म्हणल्यार जेन्ना साकून लॉकडावन जाला तेन्ना साकून पेट्रोलाचो जो सेल आसा, कन्झम्पशन आसा ते 70% मायनस आसा आणि डिझलाचे जवळ जवळ 60% मायनस आसा. म्हणजे यांचे कन्झम्पशन जायना. आनीक ह्या परिस्थितीक लोकांक एनकरेज करपाची, इकॉनॉमी एनकरेज करनासतना हांणी ही रॉंग डिसिजन घेतलेली आसा. बीजेपीक याद करून दिवपाक सोदता की हेजे पयलीं ताणें आश्वासन दिल्लें की ते केन्नाच पेट्रोलाचो जो डिझलाचो प्रायस 60 रुपयांचे वयर करपाक दिवपाना आनीक झिरो वॅट करतलो म्हणून. आयज वॅट कितलें आसा गोंयांक? जवळ जवळ आमच्या पेट्रोलाचेर 25% वॅट आसा आनीक डिझलाचेर 22% वॅट आसा. सो सरकारा कडेन मागता की ताबडतोब तांणी हो वॅट आसा तो झिरो प्रॉमिस केलो तो झिरो करपाक जाय. त्याच बरोबर सद्याक जो ग्लोबल ऑयल प्रायस जो आसा तो जगा भितर सामको कमी जाल्लो आसा. जवळ जवळ एक बॅरलाक $23.38 पर बॅरल, म्हणजेच एक बॅरलाक 1000 रुपया 772 रुपये पडटात. म्हणजे ह्याचं 1 लिटराचे कॉस्ट आसा 11 रुपया 14 पैसे. आणि हो सरकार गोंयांक पेट्रोल जे विकता त्याचो रेट आसा 68.32 रुपीज पर लिटर आणि डिझलाचो रेट आसा 64.87. म्हणजे जंय 11 रुपया जावं 12 रुपया आसपाक जाय आशिल्लो तो इतलो वाडयल्लो आसतलें. सो आमी सरकारा कडेन मागतात की जो मेरेन ही मंदी आनीक जी इकॉनॉमी रिवायव जायना तो मेरेन तुमी हो प्रायस लो करात. गोंयची आर्थीक परिस्थिती आनीक बिझनसान जी मंदी आयिल्ली आसा इतली लो आसा आनी ह्या परिस्थितीन गोंयचो मुख्यमंत्री आनी त्याचे जे सल्लागार आसात हे जो मेरेन आसा मेरेन म्हाका दिसता ही गोंयची जी इकॉनॉमी रिवायव करपाक खूब कठीण जातलें. कारण काल जी डिझलाचेर 2 रुपया 6 पैसे वाडयल्ले आसात ते सामके रॉंग टायमींग आनीक रॉंग डिसिजन आसा आनी ती एक लिपोवन घेतलेली डिसिजन आसा. म्हणजे ती डिसिजन रातची घेतल्यात कोणाक कळनासतना चोरयांक येता तशी. सद्याक डिझलाचेर प्रायस वाडोवप हाचेर एक कास्केडिंग इफेक्ट आसता. तो फक्त तितलोच पुरती नासता. आनीक जेन्ना केंद्र सरकार 2-3 दीस पयलीं पेट्रोलाचेर 10 रुपयाचे टॅक्स वाडयता, म्हणजे 10 रुपयान पेट्रोल वाडटा आनी 13 रुपयान डिझल वाडटा. ह्या परिस्थितीन गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान एक रिस्ट्रेन दवरपाक जाय आशिल्लो. कारण डिझल आनी पेट्रोल हे 2 प्रॉडक्ट सामके गरजेचे आशिल्ले. आनी डिझल गरजेचे सद्याक कारण सद्याक मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो आसा. गाडयो भोंवतात, वेगळे वेगळे मटेरियल्स, रॉ मटेरियल लोकांक हांगा थंय व्हरपाक. आतां शेती वेवसाय सुरू जाता, तांकांय डिझल खूब खपता. सो ह्या हितूंतल्यान सरकारान डिझल कन्झम्पशन एनकरेज करपाक जाय आशिल्लें.